चिखल काला म्हणजे ते गोपाळ कालो म्हणटा ताका. गोपाळ कालो म्हणजे बारीक बारीक भुरग्याचो कालो. कालो म्हणजे चिखल रंगप, एकामेकाचे चिखल मारप हे करप आनी वेगळे वेगळे खेळ खेळटात. तुमकां कृष्ण लिला खबर आहा, तो वेगळे लिला करता. तशेंच हे खेळ वेगळे वेगळे आसा. उडी मारणे, परत उलटे हे करणे, परत परत फेटे मारून भुरगे खेळटात पळया, तसे वेगवेगळ्या तरेन परत चेंडून खेळटात. वेगळे वेगळे खेळ आसतात. ते सगळे खेळ खेळटू परत मागीर थंय आमी कितें करता, एक हांगाचो परंपरा आसा. एक आमी येयली गे म्हणजे एक देवीचो भार येता, थंयसून आमी सुरवात करता आमच्या ह्या देवळा कडच्यान, काळ भैरवा कडच्यान. हे सुरू जाता, हांगा येता, ताजेर अवसार येता. अवसार येतकूच तो आपले सांगता, कोणी विचारता कितें प्रश्न आहा ते सांगता, कोणी विचारता प्रश्न तांकां उत्तरां सांगता, सगळें करता. त्या नंतर थंय त्या झाडा कडेन आमचे झाड आहा पळय, त्या झाडाचेर दही अंडा बांदलेलो आसता, तो फोडटात, तो प्रसाद घेतात आनी मागीर हो कालो सोंपता.